बेसिकली वे टू स्पॉट्स दे लुकिंग एट क्लोजर्स. आम्ही काल आमचे इश्यू मांडिल्ले की क्लोजर नाका आनी क्लोजराचो ऑल्टरनेट कितें आसूंक शकता, कित्याक गोंयकारांक ह्या कामान त्रास जावंक जायना. हांगा जे रस्ते बांदता ते कॉन्ट्रॅक्टर हांगाचे न्हय, पूण एका जाग्यार हांगाचे सेंटिमेंट्स कळचे ना. एक म्हणल्यार टुरिजम सिजन सुरू जाला आनी एक आमचे लोकल रेजिडेंट मुवमेंट. फक्त पर्वरकार आनी पिलेनकार आनी म्हापशेकार म्हणून न्ही, पूर्ण गोंयकार हो स्ट्रेच यूज करता. जेन्ना ऑल्टरनेटीव आसा जाल्यार PWD ते लक्ष घालें जाल्यार ऑल्टरनेट लेन तयार जातात आनी स्मूथ ट्रॅफिक फ्लोय जाता. हाज्या खातीर काल जी आमी मिटींग ऑफिसान घेतिल्ली, ती मिटिंगेचो मुद्दो आज ऑन सायड येवपाचो आशिल्लो 2 गोश्टी खातीर. प्लॅनिंग म्हणटा तें ऑफिसान बसून केन्नाच जायना. प्लॅनिंग म्हणटा तें रस्त्यार येवनूच पळोवन घेवचें पडटा. आमच्या बरोबर आज कलेक्टरूय आयल्या, PWDचे ऑफिशियल्सूय आयल्या. आमचो म्हापशेचो म्हजो मित्र डेप्युटी स्पीकर बाब जोशुआ आसा, डेप्युटी सरपंच पिलेंचो बाब अजय गोवेकर आसा, बाकी सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स आयिल्ले की सगळ्यांचें काम तांणी समजून घेवन करपाक. इफेक्टिवली विथ द वे वी हॅव स्पोकन एंड वी हॅव स्पोकन टू आवर कलेक्टर, देर आर वेज एंड मीन्स right from Porvorim Bazaar to here without closure to find ways. So दोनूच स्पॅना कडेन त्या सायडीक पर्वरीम बाजारा कडेन खंय जर त्रास जाता, वी हॅव सजेस्टेड टू देम की रातचे 9 ते सकाळी 5 तांणी काम करचें. वरलो टायम रस्तो ओपन दवरचो सकाळी. ज्या तरेन ट्रॅफिक मुवमेंट सद्या चालू आसा आनी पीक ट्रॅफिक मुवमेंट चलता, हें समज केलें जाल्यार खंयचोच भितरलो एरिया हो लोड घेवंक पावचो ना. हेवी व्हेकल्स आमी तांकां कारसवाडा कडल्यानूच डायवर्ट करपाक लायले, पूण आमच्यो ज्यो बारीक ते 2 व्हिलर आसा, गाडयो आसा, जे मुवमेंट डेली आमी ट्रॅफिक करतात प्लस टुरिस्ट, तांचे मुवमेंट स्मूथ करपा खातीर आज पूर्ण थंयच्यान हांगा आमी आतां RG हॉस्पिटला कडेन आयले. वी हॅव वॉक द होल रूट टू एन्श्युअर दॅट एवरी प्लेस इज बींग सीन. सर्टन स्टेक होल्डर्स वी हॅव स्पोकन टू, ज्यांचे आमी नॅशनल हायवे कडेन उलयल्या की तांचे समज कंपाऊंड काडचो पडटा, कितें काडचें पडटा टू क्रिएट एक्सेस, जाल्यार तो जातकर परत तांणी रिस्टोर करून आसा तसोच दिवचो पडटलो. आमी कलेक्टराक रिक्वेस्ट केला की कालची आनी आयची मेळून 1 मिनीट करा, वीच हॅज टू बी शेअर्ड विथ द PWD मिनिस्टर एंड ऑनरेबल CM, फॉर वीच वी नीड टू एन्श्युअर की हे रस्ते न बंद करता. देर आर सोल्युशन्स वीच वी हॅव शोन. ओनली इफ रिक्वायर्ड वी नीड टू एस्केलेट इट विल टॉल. आय विल ऑल्सो ब्रीफ CM एंड द PWD मिनिस्टर ऑन दीस. पण जोशुआ आनी हांव येवपाचो एकूच हेतू आशिल्लो की एकदां हें सोल्युशन बंद करया. थंय खंय बसतात रोड क्लोजर म्हणटात. हे रोड क्लोजर म्हणटकीर जे फियर एंड एंग्जायटी इन द पीपल, ते फोन मारता आमदारांक, ते आनी कोणाकूच फोन मारना. आमदार कितें रिप्लाय दितलो? आनी भितरले रस्ते जेन्ना सगळे हे प्रॉब्लेम आसा ते ताणें अजून करूना. सो सगळे भितरले सर्वीस रोड हॉटमिक्स जावचे. तातूंत बाब दिगंबर कंपनीन ऑलरेडी एक्सपर्टायट करून भितरले कामां टेंडर करून काडली. जाता तितले बेगीन ती कामां चालू जाली जाल्यार भितरले रस्ते ओपन जातले. वी हॅव गिवन देम सोल्युशन फ्रॉम पर्वरीम बाजार टू हियर, वीच वील अलाव देम टू वर्क बाय युजींग द रोड इन द रायट वे. सो इन्फ्रास्ट्रक्चरचे चॅलेंजीस आशिल्ले ते म्हाका तरी दिसता PWD ऑफिशलाक सविस्तर आमचे पूर्ण कॉपरेशन आसा. बट एट द सेम टायम प्रॅक्टिकली तांणी समजूंक जाय की ती एक लायन मारली की हो स्पॉट आनी हो स्पॉट 3 म्हयन्यांक बंद जातलो. ही बंद जाले जाल्यार हॅवक अँड क्रायसीस इन द लोकल पर्सन. लोकल मनशाक वाट आसची ना फुडें वचपाक आनी आमकां पडला गोंयकारांचे. ताज्या खातीर जो विशय आमी आज आसा प्रॅक्टिकली तांकां दाखयला. कलेक्टर बाबाकूय दाखयला, तांचे पूर्ण ऑफिशल्सांक दाखयला. तांकांय पटला. दे हॅव प्रॉमिस दॅट दे वील इमिजिएटली स्टार्ट द वर्क विच एवर द परमिसिबल एरियाज आर, विच वील अलाव स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रॅफिक विदाउट स्टॉपिंग इट. सो एक कोकेरो टू छत्रपती ते बंद करून सोदताले, तांकां आतां ऑल्टरनेट दिलो. पर्वरीम बाजार टू ते वयल्यान ODP रस्तो जंक्शन, थंय तांणी प्रॉब्लेम आशिल्लो, तोय सॉर्ट आउट करून दिला. सो म्हज्या हातून म्हाका दिसता जोशुआनी हांवें सकाळच्यान तांकां पूर्ण ऑल्टरनेट दिल्या. कलेक्टराक सांगलां हे दोनी हेचे मिनिट्स कर and submit it to the government along with the departments with clear directions. Lot of sites traffic is vehicles are being parked. Directions have to be issued to traffic to stop this particular parking जावपाचेच ना. ऑल्टरनेट रोड टेम्पररी नेक्स्ट 4 म्हयन्या खातीर तांकां काडचे पडटले, पूण हांगा ट्रॅफिक अलाव करनाका विच इज डिस्टर्बिंग द नॉर्मल फ्लो. आमच्यो गाडयो एक कडेन रावच्या पेक्षा इट इज इम्पॉर्टंट गाडयो स्मूथ फ्लो जावच्यो. सो स्मूथ फ्लोक प्रायोरिटी दिवची पडटली आनी पार्किंग ऑल्टरनेट पळोवचें पडटलें. बाब दिगंबर कामात आयिल्लो तेन्ना आमी ते भितरले काप्रेश्वरा कडेन रस्तो सांगिल्लो. दुर्दैवान आतां पर्यंत तांणी केल्लो ना. सो परत नॅशनल हायवेक आनी स्टेट हायवेक रिक्वेस्ट केल्या की हे रस्ते जे सर्वीस रोड्स आसा ते इमिजिएटली क्लियर कर. तांच्या कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट केला की पंचायत बरोबर बसून सुपर पंचायतीक बसून ट्रॅफिकाक घेवन जाल्यार रोड परत रावंड मारात, की तांकां लोकल खबर ना, लोकल ट्रॅफिक खबर ना, लोकल मुवमेंट खबर ना. तांणी पर्वरी पुरते न्ही, सालिगांव पुरते न्ही,
आल्दोनच्यो गाडयो पर्वरीच्यान येता, म्हापशेच्यो गाडयो अश्यो येतात, कालांगूटान थंयच्यो येता, पेडणेच्यान येता, बिचोलेच्यान येता, साखळेच्यान येता, तश्योच हांगाच्यान सावथान नॉर्थाक वता. वाट ती आसा आनी हें काम करता आसतना फूल कॉपरेट करता आसतना वी आर कम विथ व्हेरी कन्स्ट्रक्टीव आयडियाज both of us, which I think the government, the department needs to implement, for which if the ideas are implemented in the right way, there will be no stoppage of these particular areas. आणि मिनिमम स्टॉपेज जी जावची पडटा त्या सायडीक ती रात ते सकाळ केली. कलेक्टरांनी बरी आयडिया दिल्ली आसा दॅट हाऊ इट कॅन बी डन विदीन द परमिसिबल थिंग्स. आय थिंक दे हॅव टू स्लायटली स्पेंड अ लिटल मोर, which I think there is a issue within the contractor wanted to spend or not to spend. That is national highway issue, which I think PWD minister will clear. पूण थोडे तांणी पयशे म्हणून रस्ते एक्स्ट्रा करचे पडटा, पण विदाउट क्लोजर हो काम सोंपता. सो म्हजें एकूच आसा की आमच्या दोगांच्या हाजे म्हायती प्रमाणे आनी इन्स्पेक्शना प्रमाणे विदाउट रोड क्लोजर ऑल्टरनेट्स आर देर, which PWD will have to implement for ease of people, especially our goikas.